करता. गोवा आणि कर्नाटक सीमेवयलो जगप्रसिद्ध दूधसागर धबधबो सध्या परत एक पटी लोकांना आकर्षणाचं केंद्र झाला. पावसाळ्याची सुरुवात झाल्याबरोबर दूधसागर धबधब्यान रौद्र रूप धारण केला आणि हे नयन मनोहर रूप पळेच खातीर ह्या लॉकडाऊना काळात बी खूप लोक येते आसात. कोविड नियमाप्रमाणे लोकांक धबधब्या कडेन लागीं वचूंक अवकाश ना जाल्यार बी खूब इतले लोक येते आसात. तशेंच रेल्वेन येतले वयतले प्रवासी बी ह्या धबधब्याचे सुंदर दृश्य दोळ्यात आणि तांगेल्या मोबायलाच्या कॅमेरात साठवून घेवन वयते आसात. दूधसागर हो धबधबो कर्नाटकातल्या कॅसल रॉक रेल्वे स्टेशनाच्यान 13 किलोमीटर तशेंच गोंयांतल्या दूधसागर रेल्वे स्टेशना वयल्यान 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसा. दूधसागर आणि कॅसल रॉक रेल्वे स्टेशनामध्ये खाती अनेक लहान मोठे धबधबे तसेच 10 बोगदे लागतात. पावसाळ्यात हो प्रवास अत्यंत मनमोहक रावता. सद्याक लॉकडाऊना पायान ह्या दोन्ही स्टेशना दरम्यान आठवड्यातल्या फक्त 3च रेल्वे धांवतात. लॉकडाऊन जाल्यानंतर ह्या रस्त्यावयल्यान खूब इतले ट्रेन सुरू जातले आणि हो धबधबो पळयचो आनंद अजून जास्तीत जास्त लोकांक मेळटलो. हांगा दूधसागर फॉल्स आसा. हांगा गोवा आणि केसरलाच्या मध्येच आहे आणि इतले ब्युटिफूल आसा. हांगा जर इतल्यान येवपा रस्तो आनी कितें येवपा ट्रेन गव्हर्मेंटान जर हे केल्ले आसात तर हांगच्या सारखे आनी निसर्गरम्य आनी खंय आमच्या हेज्यात ना लागीं ना कर्नाटकान. आनी हांगा लॉकडावना लागून इतले लोकांक त्रास जाता, येवपा मेळना आनी येयल्यार बी कोणी येवपा सगळें तांकां ट्रेन ना, येवपा वचपाचें ते हे ना. आणि ही जर सोय केली गव्हर्मेंटान आणि कमीत कमी म्हाका दिसता लॉकडाऊन उठयल्या नंतर तरी हांगा गव्हर्मेंटान कितें तरी येवपा वचपाक सोय करूं जाय. आनी हांगा रस्तो म्हणा आनी कितें जायत तर अशें न्ही ट्युरिजम स्पॉट थंय मेळपाना. विश्व योगा दिवसाच्या निमित्तान कारवारच्या नेव्हल बेजाचेर आशिल्ल्या INS विक्रमादित्य या युद्धनौकेचेर योगाभ्यास केलो. कारवार तालुक्याच्या अर्गात आशिल्ल्या नेव्हल बेजात नेव्हीच्या लोकांन विश्व योगा दिवस मनयलो. ह्या कार्यक्रमात नेव्हीचे सगळे अधिकारी, सोल्जर्स आणि तेमगेले कुटुंबाचे लोक बी भाग घेयले. INS विक्रमादित्य युद्धनौकेचेर योगाभ्यास केले. अंकोला तालुक्याच्या डोंगरी ब्रिजाक 25 करोड रुपये फंड दिवूक कॅबिनेट मंत्रालयाची संमती मेळ्ळी. अंकोला तालुक्याच्या रामणगुळी आणि डोंगरी संपर्क करूंक गरज आशिल्ले ब्रिजाक 25 करोड रुपये दिवूक कॅबिनेटात मिटिंगात प्रशासकीय संमती मेळ्ळी अशें MLA रुपाली नायक यांनी खुशी व्यक्त केली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आयच्यान अनलॉक 2 लागू जाल्ल्यान कारवारात आज सकाळच्यान बस सेवा सुरू झाली. कर्नाटक राज्याच्या थोड्या जिल्ह्यात लॉकडाऊन काडून अनलॉक लागू केला. त्यापैकी उत्तर कन्नड जिल्हो बी एक जावन आसा. अनलॉक जाल्ल्यान सोमार सकाळच्यान कारवार बस स्टँडाचेर दुसऱ्या जिल्ह्याक वयचे आनी स्थानीक बस संचार सुरू जालो. हुबळ्ळी, अंकोला, कुमटा, भटकळ अशे ग्रामीण भागात वयचे बस बी सुरू जाले. बसाचेर 50% प्रयाणिकांक मात्र व्हरूंक अवकाश दिल्ल्यान बसाचेर 26 ते 30 प्रयाणीक मात्र प्रयाण करते आशिल्ले दिसून येयले. तशेंच अनलॉक लागू जाल्ल्यान शहराच्या सगळे दुकानां आनी व्यापार व्यवहार सुरू झाले. सार्वजनिक बी खूप प्रमाणात शहरात येऊन खरेदी करते आशिल्ले दिसून येयले. सकाळी 5 ते सांजेचेर 5 पर्यंत सगळे व्यवहार आणि धंद्याक अवकाश दिला. तशेंच हॉटेल बी आता सुरू झाली.
सैल मेमोरियल ट्रस्ट आणि सेंच्युर फार्मास्युटिकल्स मुंबई यांच्या वतीन आयच्यान फुकट कोविड वॅक्सिन दिवूक सुरुवात झाली. आतापर्यंत सरकारी हॉस्पिटलात मात्र कोविड वॅक्सिन दितेत आशिल्ले, पण आता माजी MLA सतीश सैल यांनी थोडे दानी लोकांच्या सहकारात कारवारच्या गरीब लोकांक फुकट वॅक्सिन दिवची व्यवस्था केला. कारवार शहराच्या शेट्टी आय हॉस्पिटलात वॅक्सिन दिवचे केंद्र केला. सुमार 400 पेक्षा जास्त लोकांक वॅक्सिन घेयले. 18 वर्स वयापेक्षा जास्त वयाचे युवक युवती येऊन वॅक्सिन घेवचे विशेष आसा. सद्याक 3000 वॅक्सिन हाडलात. गरज उरल्यार आनी 21,000 म्हणल्यार वॅक्सिन हाडटली अशें माजी MLA सतीश सैल यांनी सांगले. कद्रा डॅमाचे उदक सोडील तेन्ना हुंवार येवन लोकांक त्रास जावनी जो असो पूर्वक्रम घेवं जाय अशें MLA रुपाली नाईक हेमी KPCच्या अधिकारी लोकांक सांगले. कारवार तालुक्याच्या कद्रा डॅमाचेर भेट दिल्ले MLA रुपाली नाईक यांनी KPC अधिकारी बरा चर्चा केले. पावस खूप प्रमाणात पडतरेत डॅमात उदक भरता, तशें म्हण डॅमात खूप उदक येऊ लागतरेत थोडे उदक भायर सोडू जाय. डॅम फुल्ल भरतरेत उदक सोडल्यार हुंवार येता आनी काळी न्हंयच्या आजूबाजूच्या गावात हुंवारान लुकसाण बी जाता. ह्या वर्साक डॅमा उदका लागून लोकांक कसलो त्रास जावनी जो अशें क्रम घेवंक MLA रुपाली नाईक यांनी KPC अधिकारी लोकांक सांगले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 121 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 121 कोरोना केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारात 4, अंकोलात 8, कुमटा 31, होन्नावरात 21, भटकळात 7, शिरसीत 18, सिद्धापुरात 2, येल्लापुरात 23, मुणगोडात 2 आणि हल्याळात 5 असे 121 नवीन कोरोना केसेस आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर मेळ्ळी. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,025 कोरोना केसेस मेळिल्ले. त्यापैकी 49,068 लोक बरे झाले आणि 1,264 लोक अजून ट्रीटमेंट घेतली आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 793 लोकांले कोरोना पायन मरण जाला. आयचो इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.